वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहे तुम्ही? हाय गाय बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. सो सकाळी बाहेर चालला वचपाक. आज असा ऋतुकाचे एन्युअल डे. तो 7:30 झाले. जस्ट आत्ता काम म्हणजे रेडी बीड झाले आणि बाहेर चालले. ब्रेकफास्ट बी काय करूंक ना म्हटले बाहेरच करून या म्हटले. आणि काही कितें टिफिन दिवंक जाय म्हटले. थंय कितें घेतले आनी ताका टिफिनाक घालून दितले काय करूंक ना. आणि तोय बेगिना उठलो इश्वीक. त्याचा टायमिंग तो 7:30. एन्युअल डे वचून जाय. त्या काय एन्युअल डे वचूंक जाय खंय. सो एन्युअल डे आमीच वयता. आईकूय येवपाचें खूब मन आसलेलें पण कशें जातलें बाबूक घेवन. तो आनी बसना न्ही. सो ताका लागून 8 to 8 रिपोर्टिंग टायम आसा कला अकादमी. सो 8 to 2 जातली न्ही शुना. आणि मेन म्हणजे कितें शिव आतां येतलो म्हाज्या वांगडा. एक 1 hour तरी बसतलो. एक 1 hour 2 hour अशें बसतलो. ताका म्हणजे मिटींग आहा. सो तो वयतलो मागीर अशें जे प्लॅन आसा तो वयतलो. मागीर म्हाका येवचें पडटलें आकाशा वांगडा. आकाशांतलो म्हाका व्हरपाक. सो ताका लागून आकाश थंय ना म्हणजे थंय हें घातला प्रोजेक्टर बी घातला. सो तो म्हाका हांव सपोज गेलो मागीर एक 2-3 अशें डान्स पळयतलो आनी मागीर वयतलो मागीर तो. हांव तेजे प्लॅन आसा. सो ताका लागून सो आयज सामकी गडबड. आनी मागीर हांव बी वचना. म्हाजें अशें प्लॅन कितें आसलें खबर आहा. शूज वचून न्ही एन्युअल डे. ओके हेजे प्लॅन कितें आसलेलें म्हणजे म्हाजें प्लॅन शू वचून न्ही एन्युअल डे. हांव आनी वचपाचें म्हाजें प्लॅन आसलेलें. मागीर तो मागीर बसना न्ही चड वेळ. तो वयतलो मागीर रितीवाचो एन्युअल डे मागीर तो मागीर मुड ऑफ जातलो मागीर. सो ताका लागून म्हटलें. आनी हें फर्स्ट टायम इशूक हांव इतलें वर ताका सोडून वयता न्हू ना. इतले पर्यंत न्ही हांव एक 1 hour हाफ एन आवर म्हणजे 1.5 वरां बी अशेंच भायर सरला म्हणजे भायर रावला हांव इशूकाक सोडून. सो आयज हो फर्स्ट टायम ताका म्हणजे अशें चड वेळ ताका हांव आई कडेन दवरता. 4.5 hours. हय 1:30 म्हटला सप्ता म्हणून पण तेजे 1:30 जावचें ना. सो लेट बी जातलें 2 बी जातली ताका लागून. सो आतां आमी आमंत्रण थंयसर ब्रेकफास्ट करतले. ओके डायरेक्ट तुमकां रेस्टॉरंटार मेळटा. हां टिफीन हाडला हांवें. टिफीन हाडला. तूं कितें जाय रे? सँडवीच आहा? रितुकाक जाय सँडविचूच आनी ताका सँडवीच आहा. म्हाका न्ही. सो हांवें आनी शिवनाथान घेतला मसाला डोसा. चल घे तूं हांव बसता. सँडवीच ना खंय. सामोसा मरे. सामोसा कॉफी. तो हें आसा रितिकाचें आउटफीट. उबो राव रे. उबो राव रे. ए उबो राव. असो दाखय आउटफीट. सो वायट आनी ब्ल्यू आनी कांय ना मरे. आनी शूज अशें तेजें आउटफीट आहा. आनी लायट मेकअप. टाय घातला म्हाका टाय ना. आनी लायट अशें मेकअप इतलेंच आनी कांय व्हडलेंशें कांय ना. सो पळोवया थंयसर न्ही शूट करतलें हांव सगळें. सॉंग्स बीन कॉपीरायट येत म्हणून ना. सॉंग्स बीन कॉपीरायट बीन येतले दिसता म्हाका की तेंचे न्ही हिंदी सॉंग आहा. हांव शूट करता पळोवया कशें जातलें. कॉपीरायट बी येयल्यार मागीर म्हाका न्ही बेश्टें एक म्युजीक बी घालचें पडटलें आं. आज शिवनाथान च्या बेगीन हाडला. सॉरी फिल्टर कॉफी. आजून मसाला डोसा येवंक ना. कॉफी थंड जालें. वय केन्ना व्हडलो हांवें. तूं तर थंय रावता. चला बिना खावून घेता मागीर मेळटा तुमकां. आरे आमचे कशें कशें बका खाल्ले. अर्दे मसाला डोसा सोडले. टायम जालो बिना खा खंय. 8 रिपोर्टिंग टायम आनी आतां टायम कितलो जालो 8 जाली. आतां आमी हांगा आतां बरोबरीत. हांवें म्हणटा आसूं पडटा सुशेगाद या म्हटलें की घाय करूंक जाय. आतां ट्राफीक बी आसतलें न्ही. सगळीं जाणां लेटूच पावतलीं हय का न्ही. एक 8:15 तरी पावल्यार पुरो काय प्रॉब्लेम ना. हय बाबा 8:15 मिनटां पावतलो मरे पोरूंचे. आतां ते ट्राफीक आहा न्ही. आनी हेंचे स्कुला सारकें 8 हें दिलां. आनी 8 ते ओपन जाता कला अकादमी न्हू ना. हय सो असं जालें. हेजे आनी नखरे रितुकाचे. सँडवीच जाय खंय. सँडवीच थंय ना. बोर्डार बरयला पण सँडवीच ना खंय. मूड ऑफ सँडवीच ना म्हणून. हांव आनी घरा करूंक ना कित्याक सदांच घरा करून सकाळ फुडें जायना म्हणून तितलें की भायरूच खावून या म्हणून ताका लागून. सो हांव मूड ऑफ सामोसा ना म्हणून कांयच खावूं ना. थोडेशे मसाला डोसा खाला ते बी ते सुक्का कुरकुरीत तेच खाला हांवें. ताका स्कुलान भूक लागतलें. आनी सामोसा घेतला. सामोसा ताका डब्यान घालून दितलें हांव. आनी थंयसर आहा कॅन्टीन पळोवया मागीर. आमकां ना. तुका ना रे. तुका दितले मागीर टिचर पॅकेटान घालून. ज्यूस ना रे बिस्कीट लास्टान दिलेले एन्युअल डे दिता हांकां.
एन्युअल डे कितें खावपाक बीन तरी पण हांवें सामोसा बीन दिला तांकां मागीर टायम मेळ्ळ्यार ते खातले ओके चला बघा बघा खालें न्ही खाल्या काय जायना हेणेंय सोडले मसाला डोसा खावपाक जायत ना म्हाका टेन्शन बेगीन पावूं जाय न्ही आकाश पावलो ताका आतां हें घालून जाय न्ही प्रोजेक्टर तो पावलो घातलें न्ही हॉल ओपन जालें ओपन ना फाटल्यान गेला तो हें आसा रेतिकाचें टिफीन सामोसा बरें मोठे आहा हेंचे सामोसा बरें आसता विश्वनाथ शिवाचा सगळें खबर आसता खंय सामोसा कितें बरें आहा सगळें खबर आहा ताका जालें हांगा ट्राफीक म्हणजे हांगा सिग्नल आहा 8:30 पयलीं कोण पावचे ना असं शिव म्हणटा ट्रॅफिक बंद सारकेंच आहे आनी थोडे म्हापसांतल्यान बी येता न्ही ना मागीर तांकां 8 पावपाक खूब डिफिकल्ट न्ही सो हेंचें कशें आसता खबर आहा 1 वर्स एन्युअल डे आनी 1 वर्स हें आसता स्पोर्ट्स डे सो लास्ट इयर आसलेलें स्पोर्ट्स डे तेन्ना इश्यूज आसलेले पोटान आनी दीस टायम आसा एन्युअल डे तेज्या लास्ट इयर हें आसलेलें एन्युअल डे साखळी अशें ना तूं नासलेलो इव्हेंटा येयल्ले तो नासलेलो साखळी दवरलेली आं वय इतलें पयस हांव तुमकां नाकाशी वर जालें आमकां येता वयता म्हणसर दीस टायम बरें जालें लागीं था कला अकादमी बरें जालें सो म्हाका न्ही शिवाचें टेन्शन आई वाज हाडटलो बेगीन उठला तो आयज बेगीन उठला फीड बी केलें ताका आतां न्हिदतलो तो मागीर म्हणून हांवें न्ही रातचे सगळें मोपिंग केलें मशीन मारलें पुसन काडलें रातचेच आनी तिका आनी सकाळ फुडें काय अशें त्रास नाका जायना कळ्ळें न्ही पयलीं कितें जातालें धाकटो आसतना फीड केल्यार रोखडो न्हिदलो इतलो मस्ती बी नासली आतां मस्ती खूब जाला हेजे घेवन भोंव म्हणटा म्हणून रातचें सगळें हांवें तिका हेल्प म्हणजे सगळें केलें मशीन मारलें पुसून काडलें म्हणजे आतां तिका काय अशें करपाची गरज ना कळ्ळें न्ही आनी चपाती आपूण करता आपाले ब्रेकफास्टाक सो ती चपाती बी खातली जालें आनी काय ना आनी व्हडलें जेवणचें काय व्हडलें टेन्शन घेना आपूण खिचडी करता आपाली खिचडी रोखडें जाता न्ही सो आपूण लेट अशें न्ही 12-1 सुमार खिचडी करता आपाली सो बरें कर म्हटलें कितें खिचडी लायट सो तें बरें सो तिका आनी बेश्टे त्रास नाका न्ही ताका लागून तू बॅग घालून खंय वयता आं लॅपटॉप हाडला चल पावली आमी लॅपटॉप घेवन येयला हां सुटी ओके सो आतां पावली वयता बेगीना बेगीना आकाशान सगळें सेटअप बिटअप केलें खंय सो रेडी आं बस सामकें रेड कार्पेट आं हेंचे इव्हेंट आसलेले वंदे मातरम असं म्हटलें आमचे एन्युअल डेक लागून कार्पेट घातला म्हणून बरें जालें आमकां यूज करूंक मेळ्ळें मातशें सो तुका धाडटा भितर आमकां आतां इतले बेगिना एंट्री ना आमकां मागीर हेंकां पयलीं भितर सगळें गर्दी पडला ताका धाड टिचरी कडेन रितिकाक तो सगळ्या बरी हांगा रावयला सो आयलें हांव बसपाक सो हांगासर शिवातान घातला प्रोजेक्टर स्क्रीन हांगासर येयला स्नेहाक हांवें सीट बूक करून दवरला थँक्यू हांवें म्हणलें फाटल्यान बसनाका मागीर व्हिडिओ बी काडूंक बरें पडटा न्ही ताका म्हणलें फुडें आपयल ताका थँक्यू तृप्ती तू एक बेस्ट लागा This is the day that will last in our memories for reasons. I do welcome you. We are not just a collection of classrooms. We are an idea factory, producing future scientists, engineers, doctors, orators, and whatnot. You can't even imagine. The annual day, titled Swarnim Bharat, is inspired from our dear Prime Minister's theme for India, Golden India, which is a vision to blend its rich Disa. Master Joshua Disa could not be here today, but his parent has come. I request his father to kindly come on stage. Joshua Disa for his outstanding performance in SSC board exam and securing first place with a percentage of 96.16%. A boy who is known for his helping nature and respectful behavior.
He is intelligent, especially excellent in mathematics, science, and social studies. He has scored 100 out of 100 in all the 3 subjects. Joshua, a disciplined boy, true example of hard work and sincerity. टाइम झालो 11 झाली आता न्ही ब्रेक आसा एक 15 मिनटाचे ब्रेक आसा मागीर यांचे स्टार्ट सगळे डान्स परफॉर्मन्स ती मागीर स्टार्ट जातले Amazing flight. Oh, I forgot to introduce myself. I'm Jack DiCaprio. Well, now you might be wondering why a student has come to Goa and is going to book a taxi. Well, let me tell you. मैं भारत माता हूँ. This मंगल पांडे जैसों के आक्रोश में उबलता भारत जब उसने गड़ गड़ हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था. जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा वो तो सोना उगता है. लकड़ी का हल इस्तेमाल कर वर्षा पर निर्भर रहकर बैलों की मदद से बीज बोते, खाद तथा उर्वरक डालकर फसल को पोषक बनाते. सुप्रभात. मैं आद्या लस्यान और मैं अद्वैत पिलंकर. शिक्षा का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है. शिक्षा न केवल व्यक्ति प्रणाम गुरुजी. आयुष्मान भव. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. Good morning, sir. Good morning, children. Sit down. Today we will learn English. Repeat after this. Say okay. Okay, sir. Sit down. हांगासर माझे युट्यूब फॅमिली नाव सांग. दिव्या स्टिचवेल इन पोरबोरे. तिचे न्ही हे आहा खंय स्टिचवेल म्हणजे ब्लाउज बी शिवता परवरी. फॅशन डिझायनर वाव. फॅशन डिझायनर प्लस युट्यूब फॅमिली. बरी दिसले मेळा ना. हांवें तुमकां म्हटलेलें युट्यूब फॅमिली म्हणून पण शिवाचे फ्रेंड स्कूलमेट एकडील स्कूल न्ही एकडील. बरी दिसले शिवाक लागून पळयता खंय. सगळे तू शूज फेमस. हांव व्लॉगिंग करता म्हाका कोण वळखना आनी हांव असो शू फेमस जाला हांगासर. सो आमी येयला आतां मातशें कॅन्टिनान सामकें जोरान भूक लागला. सकाळी ते हाफ खाल्लेले मसाला डोसा चक्कर येवपाक लागले. म्हटलें कितें खावया म्हटलें. खबर ना तें आसतलें कितें सगळें सोंपलां आसतलें. इथं रश वता
तो स्नेहा येयला खूप तेंपानी येयला हांव आनी हांगा कॅन्टीननी बरें जाला चेंजीस जाला काय ना खंय फक्त सामोसा बी ना काय ना खंय सो काय ना खंय घेतला सामोसा सुरसुरीत भूक लागला म्हणून सामोसा घेतला हांवें कितें ज्यूस घे न्ही हांव घेतला मजिटो स्नेहा सामोसा स्नेहा डायट करता डेट स्नेहा कांयच खायना म्हाका नाका एक सामोसा खा असं आणि एक माझी युट्यूब फॅमिली मेवळें नाव सांग सुमन तलवार सुमन तलवार बाबा हाय म्हण हाय म्हण हाय कितले शिकता कितलेक तू फर्स्ट फस्टाक खंय तो या बेस्ट आय्या घरा तो जाले आमचे घरा वयता केन्ना जेयता काय जाला म्हाका भूक लागला सामोसा सगळं पोट भरूंक ना आमचे सामोसा खाऊन गेलो मरे कमेंट करा रितिकाचे परफॉर्मन्स रिती सांगता आमकां आमच्या इंस्टाग्राम कोण कोण व्हिडिओ पळयता का म्हणून हाय रावी हा प्रावी इंस्टाग्राम पण ते इंस्टाग्रामवर डिपेंड दिसता आता डिपेंड दिसता सांग असं असं आमची युट्यूब फॅमिली नाव सांग पवन तुझे प्रथा Nice. कितें प्रावी पिपी नाव बरें हा आणि बाबू कसं बाबू हा चेंज करून ना आताच झाला आमी आतां वचपाक घरा केन्ना पावता जाल्यार म्हाका इशुका पळोवपाक खूब म्हणजे इतले वेळ भायर केन्ना अशें रावना न्ही हें फर्स्ट टायम पळोवया कितें करता मस्ती करता रडटा कितें कांयच खबर ना ओके सो जालें बरें हॅपी बरें हय ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर I love you friends. Please you comment and subscribe to my Telugu Festival. चला बाय